नमस्कार। आज आम्ही आसात ते बोरी ब्रिजाचेर आणि बोरी ब्रिजाचे जे दुरुस्ती काम आहा ते PWD डिपार्टमेंट डिविजन 15 हांणी हातीन घेतलेले आसा आणि त्याच प्रमाणे एक सर्क्युलर तेंच्यांनी आउट केल्ले आसा। त्या प्रमाणे ह्या बोरी ब्रिजाचे काम ह्या म्हयन्या भितर कंप्लीट जातले आणि त्याच प्रमाणे जे हेवी व्हेकल्स ह्या बोरी ब्रिजा वयल्यान वयताल्यो त्यो 11 तारीख म्हळ्यार आयच्यान ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर पर्यंत हांगसर ट्रॅव्हल करपाक रिस्ट्रिक्ट केल्ले आसा आणि ह्या सबंद पुलाचे जे काम आसा ते 11, 12, 18, 19, 25, 26 आणि 1 आणि 2 अशे शेनवार आयतार ह्या ब्रिजाचें काम चलतलें आणि हेजो वेळ आसतलो रातची 10 ते 8 किंवा रातची 8 ते सकाळी 8 त्या प्रमाणे त्या वेळार हो ब्रिज बंद आसतलो। सो ही हेवी व्हेकल्स जी हांगसरल्यान चलताली ती आयच्यान 2 नोव्हेंबर पासून रिस्ट्रिक्ट केली गेली होती आणि त्याच प्रमाणे पॅरलली त्यांचे जे काम आसा ब्रिजाचे, कारण हो ब्रिज जो आहा हो इतलो बिजी ब्रिज आहा कारण हांगासर मेन जो व्हेकल्स जो मडगांव फोंडा किंवा बाकीचे भाग जे जॉईन करता सो एकूच हो ब्रिज इतलो म्हणल्यार हें आसता। सो ताका लागून हे जे काम आहा जे म्हयन्या भितर हे कंप्लीट करपाचें तेंच्यांनी सर्क्युलर ऑलरेडी जारी केल्लो आसा। सद्या आमी आसात ते बायताकोल जे सर्कल आहा थंय आणि फोंडा ट्रॅफिक पुलीस जे आहा तेंच्यांनी ज्यो हेवी व्हेकल्स हांगसरल्यान ज्यो बायपासांतल्यान येता तांकां ऑलरेडी डायवर्ट करपाक तेंच्यांनी ऑलरेडी मूव केल्ले आहा आणि आयच्यान 11 तारीख ते 2 तारीख सुद्दां ह्यो गाडयो ज्यो आहा हांगसरल्यान हेवी व्हेकल्स आहा त्यो ब्रिजा वयल्यान वचपाना, त्यो फोंडेच्यान किंवा बायपासाच्यान येतल्यो त्यो हांगसरल्यान मूव जावन परत जसो पणजेचो रूट आहा तसो त्याच प्रमाणे हे सायडीन खांडेपार आहा त्या सायडीच्यान त्यो मूव जातल्यो। स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।